आयतार 22 सप्टेंबर 2024 साध्या काळाचो 25वो आयतार। मुखेल वोळ कोणाक पयलो जावची कशी आसल्यार तो सगल्यांचो चाकोर जावचो। नियाळाक आधार ह्या संवसारांत मनशाच्यो सैमीक आवडो आनी हुस्को म्हणल्यार व्हडपण जोडून घेवप, जावं तो मंत्री, राजा, व्हडली पदवी जोडलोलो आदवोगाद, दोतोर आदी। पूण व्हडले मनीस जावन आसा ते जे मनशा कुळाची सेवा करतात आनी आपलो जीव सुद्दां संकश्टान घालतात। आमच्या सांत तेरेजाचें आख्खें जिवीत दुसऱ्यांचे सेवेंत आनी मोगांत लोबडोल्लें आसलें। महात्मा गांधी आपलें बरेपण सोडून देशा खातीर मरूंक राजी जालो। आमच्या देशा खातीर मरूंक तयार आसतले जवान्स ते बॉर्डरीचेर रावन मरूंक पासून भियेनात। बागयोन जुजे वाज सरकाराक भियेनासतना जेजूक परगटून सिलोन गांवांत भितर सरता आपलें जिवीत चाकराचें म्हूण दाखवळ करता। जेजूचें आख्खें जिवीत, ताचीं उतरां, ताच्यो करण्यो आमकां एक चाकरेचो नमुनो। कोणाक पयलो जावची कशी आसल्यार तो सगल्यांचो चाकोर जावचो हो गूट जेजून मनशांक उक्तो केलो। कुड्ड्यांक, थोंट्यांक, पिडेवंतांक, मोन्यांक, भेऱ्यांक जेजून बरें केलें। एका दोगांचीच न्हय पूण आख्ख्या मनशा कुळाची जेजून सेवा केली आनी आपलो जीव दिलो। मोग, नीत, हुस्को, सेवा चाकरी हीच जावन आसा आमचें क्रिस्ती जिविताची मोतयां। व्हडपण जोडून घेवंक हें आव्हान स्विकारूंक आसा हांव तयार। म्हजो थाराव व्हडपण सोदपाचें सोडून सेवे आवारण घालून चाकराचें रूप घेवंक वावुरतलें।